सिराकाच्या पुस्तकावेलें वाचप. तुज्या ग्रेस्कायचेर तुजें काळीज दवरूं नाका. ना म्हूण म्हाका जाय तितलें म्हजे कडेन आसा अशेंय म्हणूं नाका. तुज्या काळजाच्या ओत्रेका प्रमाणें तुज्या वंडवण्या फाटल्यान वचूं नाका. म्हजेर कोणाक पदवी आसा अशेंय म्हणूं नाका, कारण सर्वेस्पूर तुका खास लायल्या बगर रावचो ना. हांवें पातक केला आनी म्हाका कितें जालां अशेंय म्हणूं नाका, कित्याक सर्वेस्पूर सोंसणिकायेचो. बोगसणें मेळटलें म्हूण पातकार पातक करीत रावं नाका. ताची काकलूत व्हड आनी सगळीं म्हजी पातकां तो बक्षिता अशेंय म्हणूं नाका, कारण बोगसणें आनी खास्त ताचे सोबे आसात आनी ताचो राग पातक्यांचेर पेट्टा. सर्वेस्परा सोबें परतून येवंक काळाव करूं नाका, वो आयज ना फाल्यां वेतलो म्हणून लांबवूं नाका, कित्याक अवचीत सर्वेस्पराचो राग पेट्टलो आनी खास्तेच्या दिसा तुजें सारकें निसंटोन जातलें. आडगां नाडगां करून जमायलले ग्रेस्कायचेर तुजें काळीज दवरूं नाका. निसंटण्याच्या वेळार त्यो तुका कसल्याच फायद्याक पडच्यो नात. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. देवाचे उतरार आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतात तो खरेंच बागी. जो मनीस नुस्त्यांची बूद घेवन चलना वो पातक्यांच्या मार्गार भोंवना आनी अधर्मी मनशाचे सांगाता बसना तो खरेंच बागी. सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोष. दीस रात ताचे नेम तो मनांत नियाळीत आसा. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतात तो खरेंच बागी. व्हांवत्या वाळाच्या देगेक लायिल्ल्या रुखाक काळा प्रमाणें जातात फळां आनी कदींच बावून पडनात ताचीं पानां. असल्या रुखावरी तो मनीस, सगल्यो ताच्यो करण्यो सुफळ. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतात तो खरेंच बागी. पूण नश्ट्या मनशांचें अशें न्हय. दुबावाबीन अशें न्हय. ते कोण जाणय वाऱ्यान उबून वेता तसलें पड. बऱ्या मनशाची वाट सर्वेस्पर राखता, पूण नश्ट्यांची वाट निसंटणाक पावयता. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतात तो खरेंच बागी. देवाचे उतर मानून घेयात, मनशाचे उतर कशें न्हय. बगर देवाचे उतर कशें. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, तुमी क्रिस्ताचे भक्त म्हूण कोणूय तुमकां एक पात्र भर उदक पिवूंक दीत जाल्यार ताची मजुरी ताका अंतोवची ना. पूण भावार दवरतल्या ह्या ल्हान भुरग्यांतल्या एकल्याक कोणूच वायट देख दीत जाल्यार काडून ओडटा तसलें एक तांताचें पेड ताच्या गळ्याक बांदून ताका दर्यान बुडयल्यार उदीक बरें जातें. आनी तुजो हात पातकाचो सोयेक जायत बी तो कातरून उडय. 2 हात आसून हेमकोंडांत पाळना तसल्या उज्यांत वेचे परस
लुंडो जावन जिवितांत भितर सरल्यार तुका अदीक बरें. आनी तुजो पांय तुका पातकाचो सोयेक जायत बी तो कातूर. 2 पांय आसून एमकोंडान तुका उडयलेले परस थोंटो जावन सासणांच्या जिवितांत भितर सरल्यार तुका अदीक बरें. आनी तुजो दोळो तुका पातकाचो सोयेक जायत बी तो उमटून भायर उडय. आनी 2 दोळे आसून एमकोंडान तुका उडयलेले परस एक दोळो नासतना देवाच्या राज्यान भितर सरूंक तुका अदीक बरें. थंय एमकोंडान ताचे किडे मरून मरना आनी उजो केन्नाच पालवना. तुरजण एकल्या मनशाक देव उज्यान मिटायतलो. मीठ बरें पूण मिठूच तर ओयणी जालें. ताका कशी रूच दिवची. तुमचे भितर मीठ आसून दी आनी एकामेका लागीं शांती वसून दी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. नियाळ, तुज्या ग्रेस्कायेचेर तुजें काळीज धरूं नाका. नियाळाक आदार. मनीस आतां सगळें आपलें ध्यान आनी मन आपले ग्रेस्कायेचेर दवरता. मनीस आयच्या काळार जायतें एकठांय करूंक सोदता. असल्या वेळार ग्रेस्कायेक भायर ताचे कडेन आनी कांयच ना. सगळें आपलें एकठांय करूंक आपणाक सूख मेळटलें अशें चिंता. ग्रेस्काय कशी सुगूर करून दवरची व जोडलोली खंय मोडची होच ताचो हुस्को. सिराकाचें पुस्तक आयच्या वाचपांत आमकां जिविताची बूद दिता. मनशां कशीं आमच्या ग्रेस्कायेचेर पातयेवंक सोदता तेन्ना ग्रेस्काय सगळें न्हय म्हूण आमकां हें पुस्तक शिकयता. आमी मनशां ग्रेस्कायेक आमचो देव करून जियेतात आनी ह्या संवसारांत आमी ताचेर आमचें जिवीत मांडटा. देवाचें उतर आमकां ह्याची शिळकावणी दिवन आमकां समजायता आनी आमचें जिवीत असलें ग्रेस्काये विशीं पयस दवरूंक शिकयता. ग्रेस्काय कशी जोडची आनी सुगूर करची हो आयच्या मनशाचो हेतू. मनीस जेन्ना फकत ग्रेस्काय आपणावपाक तोकूच घेता तेन्ना कोणाकूय तो फटोवंक व जिवेशी मारूंक शकता. अशें चलता तेन्ना तो आपल्या जिविताचे दिसांचेर लक्ष घालिना, पूण सबार वर्सां आपूण ह्या संवसारांत उरतलो म्हूण तो समजता. सिराकाचें पुस्तक आमकां शिकयता देवाचें तत्वां प्रमाणें आमी जियेल्यार आमकां दादूशकाय मेळटली आनी आमी ह्या संवसारांत खुशालकायेन जिवंक पावतले. तर आयज आमचो थाराव जावन दी आमच्या जिवितांत दुडवांचेर न्हय पूण खुर्साचेर नदर मारून जैत मेळूंक घेवंक वावुरया.